देवबरो प्रस्ताव दिवं म्हाका कोंकणी भाशेंतली नेकेत्र ह्या कार्यक्रमाचा हांव रेमंड डिकुना कोडे म्हजे नंबर जावन 9845419482 तुमचे संपर्क खातीर म्हाका आयचे आमचे कोंकणी भाशेंतली नेकेत्र कार्यक्रमाचे 160ने 160 एपिसोड 60वो एपिसोड आनी हर एक पोटी आमी नव्या नव्या व्यक्तींक नव्या नव्या विचारांक नव्या नव्या पर्स्पेक्टीव म्हणटा नव्या नव्या रितीच्या मनशांक हांगा आपण हाडले आसा समेस्त लिपींतल्या आनी समेस्त बोलींतल्यान आपण हाडले आसा फाटल्या 3 वर्सां लगायत आमी हांगासर येता आनीक कोंकणी भाशेंतली नेकेत्रां म्हणून कोंकणींतल्या विविध तरांच्या मनशांक आनीक साधन केल्ल्यांक हांगासर आपण हाडटा आनी केदळा कलाकारांक साहित्यीक लिटरेचर खंयच्या खंयच्या विभागाचे आसा आनीक कला खंयची आसा तांकां आमी हांगा अवकाश करूं येता आनी तांच्या गरजेक आमी पावता हाका लक्ष्मण कुंदर आनी तेजी संगती तांच्या चॅनलांत V4 न्यूज लायव्ह 16 वर्सां ह्या फावटी तांच्या चॅनलाक V4 न्यूजाक कंप्लीट जाल्यात त्या संदर्भात तांकां अभिनंदन पाठयता आनीक आमकांय फाटल्या 3 वर्सां जावन कोंकणीक अवकाश दिल्ल्या खातीर तांकां देव बरें करूं पयल्यान पयलें म्हणटा आनी आज कोंकणी भाशेंतली नेकेत्र ह्या कार्यक्रमांत एक अत्वच एक क्वार्टर सेंच्युरी मारुल्लो एक आमच्या मदें आनीक हाफ सेंच्युरी एक क्वार्टर सेंच्युरी 2 मारुल्लो एक आमच्या मदें एक गेस्ट आसा आनी हो आमचो सोयरो तुमी चिंतिल्ल्या बरी क्रिकेटांत आनी खंयच्या आसूं न्ही कादंबरी बरोवन 25 वर्सां जावन तो कादंबरी बरयता आनी तो कन्नड कादंबरी बरयता कोंकणी मनीस आमचो कान्नाडी कादंबरी बरयता आनी आमच्या कन्नडाच्या नेमाळ्यांनी जावंक पुरो हप्ताळे जावंक पुरो म्हयनाळे ह्यातूं ताच्याच कादंबरी बरी वरवीं ते नेमाळ्यागी हप्ताळे चलता म्हणल्या बरी कंतान कंत तुमचे कडेन धारावाही येतात आनी चलो धाडून ताच्या कादंबरीक इतलो म्हत्व आसा की 57 कादंबरी ताणें बरयल्यात 25 वर्सां जावन बरयतात आसा एक कोंकणी मनीस पूण बरोवचे संपूर्ण कन्नड आनी 25 वर्सां आखेर केल्ल्या 25 वर्सां सेलेब्रेट केल्ल्या ह्या संदर्भात ताका V4 न्यूज कोंकणी भाशेंतली नेकेत्रां हांगा आपण हाडून ताका नमन करूंक आनी तुमच्या मदें प्रदर्शन करूंक आनीक तुमच्या मदें अळे आमचे कोंकणी मनीस असोय आसा म्हूण दाखोवंक म्हाका संतोश भोगता आमच्या मदें आसा विवेकानंद कामत गांवांत चिकमंगळूरचो हांगा मंगळुरांत वस्ती करता आपणाच्या हंबलनेस एक नाका म्हाका खंयी नाका म्हणजे तुलो तितलो एक बरो मनीस आमच्या मदें स्वागत विवेकानंद माम स्वागत तुमकां धन्यवाद तुमकां 25 वर्सां जाल्ल्या संदर्भार हांगासर आपण हाडूंक आनीक म्हाका तुमचे कडेन उलोवंक संतोश भोगता तुमकां ताळयो पेटोवन अभिनंदन पळयता 25 वर्सांचे अभिनंदन 57 म्हळ्यार 50 जाल्यात 57 कादंबरी बरयल्ल्या खातीर तुमकां अभिनंदन धाट बूक आसात हांगा 200 पेजी 300 पेजी आनी पुरो आसात तुमच्या कादंबरींचे बूक हांगा दिसतात आनी तुमचे कादंबरी हॉट कॅक्स कोणी आमकां कळीत आसा हाचेर बरयल्ले नेमाळ्यांचेर हप्ताळे ह्या म्हयनाळ्याचेर तांणी ते पब्लीश करूंक काणें जाल्यार ताका मार्केटेबल अशें कित्याक म्हळ्यार तुमच्या कादंबरी वरवीं त्या कंता वरवीं तांचे वेपारी चलता अशें न्ही की तुमचे एक पब्लीश जाल्ल्या अक्षरां तुमकां मात्र न्ही तांकां चलत तें आनी त्या नमण्यान बरोवंक तुमी एक योग्य आनी तसलें एक तुमी एक करतात ताच्या खातीर तुमकां परत अभिनंदन सांगा पूण पुण्यवंत कोण तुमचे आवय पळय तुमचे भाऊ भयणां आनीक खंय जल्मल्यात म्हणून सांगा म्हणजे गांव चिकमंगळूर डिस्ट्रिक्ट मुडगेरे तालुका कळसा म्हणून सांगून एक सान गांव एक 2000 जन अशें कष्टत ಹೊರನಾಡು म्हण एक फेमस होली प्लेस थंयतल्यान एक 8 किलोमीटर कळस जल्लोल थंयची मेगल प्राथमिक शिक्षण थंयची कळसान तू जगदीश्वर आंग्ल माध्यम शाले इंग्लिश मीडियम 7 क्लास थंय शिकलो मागीर आमगे स्कुलांत आमगेले फर्स्ट बॅच आशिल्ले मुखारी म्हळ्यार इंग्लिश मिडियम शिकल देखून कन्नड गोत नाशिल्लें तशें जावन हायस्कुलाक खंय वचचें म्हणून लग्गी असेल कुद्रेमुख त्याचा नायनोर कंपनी आता ना ते कंपनी
जाल्यार थंय गिरिज्योती सिस्टर कॉन्व्हेंट आशिल्लें आमकां अनिवार्य जावन कळसातुल्यान ते हायस्कूल कंप्लीट चिक्के एक 20 किलोमीटर एसके बॉर्डर तुलान आनी कळसाचे मदें जाते कुद्रेमुख म्हणून कळसा देखून 20 किलोमीटर अप एंड डावन करून मेगल हायस्कूल शिक्षण कुद्रेमुखांतू जाल्लें थंय तुलान मागीर म्हळ्यार गांव थंय कसने हे हायस्कूल सोडल्यार कसने एक देवस्थान एक घर सोडल्यार आतांय ते ताजे तशीच आसता गांव तशें तदनंतर हायर एज्युकेशनाक आमी हे कडेन मंगळूरा येवपाक जालें आमी आनु नागेश कामत म्हण सांगून हॉटेल आशिल्लें कळसांत तशें मागीर आवय विजयलक्ष्मी कामत म्हण दोगांय आतां हांव कळून घेतला नाते तशें म्हजे मलगड भयणी कविता पै म्हण सांगून हांगा सुरत कल्लाश बाबाजी ते महम्मा यक्षगाना मंडली तांचे आशिल्ले ते तशें वय मागीर म्हगेले मलगड भाव विनायक कामत म्हणून तांणी आमगेलो टची फ्लॅटांत आमी एक बिल्डिंगांत तशें हांगा कद्रीन तशें एक धाकली भयणी शिर्शी दिला गायत्री म्हण सांगून आमी तशें 4 भयण्यो एज्युकेशन खंय जालें नंतर थंय तुलान म्हगेल एज्युकेशन हांगा कर्नाटका पॉलिटेक्नीक म्हगेल सिव्हिल इंजिनियरिंगान डिप्लोमा जालो कळसांत हॉटेल दवरून जाल्यार हांगा कशें थंय म्हळ्यार म्हगेल भयणीक सुरत कला हॉर्डिकॉन दिल्लें ते टायमार म्हाका मुखार शिकच्यो कळसांत कसो अवकाश नाशिल्ले नाजाल्यार कारकळा येवन भुवनेंद्रा राबूक आशिल्लें त्या मागीर उपास PUC मागीर हे म्हणटा तितलो आर्थीक परिस्थिती घरांत अनुकूल नाशिल्ली म्हाका म्हळ्यार कसं नाही एक जॉब ओरिएंटेड करूच तसो एक परिस्थिती आयले तशी म्हगेल मलगड भयणी हांगा सुरत कला आशिल्ली तीन म्हणल्यार मागीर आमगे थंय राबून तो शिक्को म्हण सांगून तीन आपूण हाडले तीन हांगा आपूण आनी तिगे थंय राबून तिणें म्हाका हांगा कर्नाटका पॉलिटेक्निकांत एडमिशन करून तांगे थंय सुरत कला राबून मंगळूर अप एंड डावन करून म्हगेले व्यासंग फिनिश केलें सिव्हिल इंजिनियरिंग कसं केलें उद्योग कसं केलें उद्योग ते सिव्हिल इंजिनियरिंग म्हळ्यार कन्स्ट्रक्शन फील्ड संबंध पडवलेचे कोर्स ते प्लॅनिंग बिल्स क्वांटिटी सर्वेइंग म्हळ्यार कन्स्ट्रक्शन ओरिएंटेड डिप्लोमा कोर्स ते आता तुम्ही पळयतना तुम्ही ओड कादंबरीकार एक तेन्ना बरयता आशिल्ल्यात की स्कुला वतना ते परत तुमकां काही बरोवचे गिरोवचे पुरो आशिल्ले की ना कसले नाशिल्ले जाल्यार वाजूचे सिनेमा पिक्चर आशिल्ले सिनेमाचे पिक्चर आशिल्ले तशी म्हळ्यार एक सिनेमा म्हळ्यार एक काणी म्हण सांग आमी एक हळ्ळी जल देखून आमगेले रविचंद्र नान्नी तांणी पुरा रणधीर शूटिंग पुरा कळसांतूच जालां ते कळसा भोंवताना घोड्यार बसून आमगेले रोडार पुरा भोंवता आशिल्ले आमकां पुरा ते एक आमी ते एक बेरगूर आमी पळोवचे आशिल्ले म्हळ्यार सिनेमान पळयत आसतना आमगेले दोळे द्रशी भोंवता आसतना ते पिश्य म्हगेले अण्णा मंगळूरा वचून तशें तो सिनेमा ताकाय जोर सिनेमा पिश्य ताण सिनेमा पळोवन येवचे मागीर ताका हांव माते खावचे फर्स्ट सीन तुला लास्ट सीन ताण सांगली काणी ते खंय एक कडेन ते की स्टार्ट जाल्ले म्हण लेखता थ्रिलिंग ते कशी ते पद केदन सीन आयले तशी म्हळ्यार काणी म्हणजे कॉन्सेप्ट भविष्य म्हाका ते एक सिनेमाचे माध्यमाचे आकर्षण आशिल्ले देखून ते नाही तर तरंगा तेदान पुरा लायक धारवाही तेदान आमकां म्हळ्यार आमी फ्रेंड्स वतान बसार पुरा धारवाहीचे विशय डिस्कस करचे नेक्स्ट हो थंय जालना धारावाही खंय वाचता आसले तेन्ना तरंगारी वाजूचे म्हळ्यार पत्रिकेत आशिल्ले न्हू वाजूचे आशिल्ले घरकडे हाडता आशिल्ले एक खंयचे हाडता आशिल्ले वरल्यान मागीर दुसऱ्या घरा वचून वाजूचे एक्सचेंज ऑफर ते दिलल कडेन घेतिल कडेन पुरो आमी हे वार तशें जालें म्हळ्यार बदल आमगेले घराचे एक पात्र दुःख जाल कितकी कसन जाल की म्हण त्या नमुन्याचे आमी एक तल्लीन फील येता आशिल्ले तशी ते खंय की डिस्कस करता करता मेगल आमचो येवन गेल ते नरनाडिಗಳಲ್ಲಿ ಬಂತು तद नंतर हांगा सुरत कला येतारी मागेल 10th जावन डिप्लोमा मध्ये मस्त एक 5-6 महिने गॅप आशिल्ले तेदान कसन दीस वेळ काडकाना तेदान कसन करचे म्हण कळनाशिल्ले तेदान मेगेल आक्काक एक्सिडेंट जावन ती बेड रिडर नाशिल्ली ಸ್ವಲ್ಪ काळ फ्रॅक्चर की कसं की जावन म्हण तीक उपगण जाता म्हण तीक बुक काडचे जबाबदार म्हाका आशिल्ले लायब्ररीक तुला ना बुक घेवन 4 मेंबर एक मेंबर कार्ड आणि 4 बुक तशी तीक वाजेचे जाता असेल की ना हांव दिसा 4 बुक कैद करता एक ब्रेक घेऊया कोंकणी भाषेत कार्यक्रमाचा आमच्या मध्ये आता विवेकानंद कामत आणि एक कन्नडा
कादंबरींत ताणें 50च्या वयर कादंबरी बरयल्या. 25 वर्सां जावन तो बरयता आसा आनी हर एका नेमाळ्या कन्नड नेमाळ्यांनी ताच्यो कादंबरी आयल्यात आनी तो थंय प्रायम रायटर जावन आसा. आमच्या मदें तो आसा. राव आमचे सांगता पळया विकून कोंकणी भाशेंतली नेकेथ्रां एक ब्रेक काडले. स्वागत मग जन कोंकणी भाशेंतली नेकेथ्रां ह्या कार्यक्रमाचा. आमच्या मध्ये असा विवेकानंद कामत एक 25 वर्सां जावन कोंकणी मनीस जावन कन्नड कादंबरी बरयत आसा आनीक 50च्या वर चड ताणें कादंबरी बरयल्या. तितलें मात न्ही, ताची योग्यता कितें म्हळ्यार ताची कादंबरी सगळ्यो कादंबरी बरोवन खंय पब्लीश करच्यो न्ही. हर एका कन्नडा सुद्धा तरंगात असल्या मंगळात असल्या नेमाळ्यांनी ताच्यो कादंबरी कंतान कंत पब्लीश जावन ती नेमाळी चलचेतली एक परिस्थिती त्याच्या कादंबरींनी आसा. आनी असलो एकलो मनीस आमच्या सांगता आसा. कादंबरी कशी बरोवची म्हणल्या विशय तुमी सुरतकरांत आसतना 4 बूक दिसा वाचले, कशें स्टार्ट जालें तेंचे वाजिताची एक म्हळ्यार ते मस्त कनेक्ट जालें. तेंची भावना प्रपंचांत मुळगून गेला वरी. दिसा 4 बूक म्हळ्यार काणी मध्येन तुची जीवन म्हणल्या वरी जालें. तशें एक दीस हांवें बरोया म्हण सांगून म्हाकाय दिसलें. सान काणी बरोवन कोणाकय दाखोवचें लज्जे म्हळ्यार कशी बरोवचें कसं आयडिया ना, कसं कोणाले गुर्त ना, ताजे माहिती ना. खाली बरोवन मस्त बरोवन निपून दवरता कोणाक दाखोवचें हें जावन. मागीर एक दीस रागसंगमा पत्रिकेक एक पेटयलें धैर्य करून. खंयच्या इस्वेंत? 94-95 वसताले तेदान. 26 वर्सां पुढे. 26 वर्सां पुढे किली म्हणे कसं ना एक सायड बरोवंक आसलें. मागीर आमकां ते जाय म्हण जाल्यार आनीक कॉपी बरोवन दवर घेवन पोस्ट करप आसलें. तशी पक्कन ते काणी इश्ट ना जाय न्ही पत्रिके तांकां जाय न्ही म्हण जाल्यार भितर आमगेले काणी म्हणटू एक कवर दवरून आमगेले एड्रेस बरोवन ताजे वापस येवचे कितले स्टॅम्प जाय तितले अणसून भितर दवरक आसलें. झेरॉक्स म्हण नासलें आमकां जाय म्हण जाल्यार. तशी पेटयल्यार म्हळ्यार अल्पज्ञाना निमित्त कसान म्हळ्यार आज पेटयल नेक्स्ट वारार येता म्हण सांगून एक हें. तशी 1 वार जाल्ले, 2 वार जाल्ले, 2 म्हयने जाल्ले, अशें सोण सोडले हें येना कितकी म्हण सांगून. जाल्यार बरोच सोणी खंय एक दीस चंद लॅमिनेटेड कवरार रागसंगम दीपावळी विशेषांकारी पोस्ट घरा येता मेगेल काणी आयला म्हण सांगून. थंयतला ना रागसंगमारी फर्स्ट काणी आयले ते बण्णा म्हण कसं की काणी उडगसना कसं की ते एक त्या दिवसाचे सेलिब्रेशन म्हळ्यार पुरा म्हणून आयला म्हण ते दीपावळी विशेषांक चंद म्हळ्यार रागसंग मस्त पॉप्युलर आसा म्हळ्यार तितले हे खंयचे तितले नांवाचे पत्रिके 1/8 बूक आसले जाल्यार तंतू तशी ते काणीक ते रागसंगम म्हणना तंतू एक म्हयन्याक 4 वारपत्रिके 1 महिने 4 संचिकेत आसले. तेदन कशी म्हळ्यार ताजे मागशी अशी बुक जाल्यार हाजे मागशी पेजान तू इतलो व्हड रायटर आल फोटो आनी 1 महिने तू 4 काणी एक रायटर आला तिंगळ साहिती म्हण ताण 4 कादंबरी दिवक तशी ते फोटो येवका म्हण आश म्हाका रागसंगमार काणी अंतू आयला कादंबरी येवका म्हण सांगून तशी बरयले 4 कादंबरी रागसंगमाक एक पंत पेटयला मिनी कादंबरी ते एक संचिकेर पूर्ती कादंबरी एंड स्टार्ट तुला एंड ते एक संचिकेर सोल अँड होल म्हळ्यार ते पत्रिके निमित्त जाल्यार तेदार म्हळ्यार सांगता म्हळ्यार चर्री रिजेक्ट जाय न्ही अति आशे म्हळ्यार इन्स्पिरेशन एक म्हळ्यार तेदान ते वातावरण आसलें बरोका म्हूण सांगून तशी तंतो आयले अंतू फोटो येनी काणी ताज्या पाशी पडी प्रयत्न सोणी. मागीर एक बरयलेले मल्लिगे म्हण सांगून मासा पत्रिके ताजे N.S. श्रीधर मूर्ती म्हण संपादक ताण एक मेगेल फर्स्ट कादंबरी 96 इस्वी फर्स्ट मेगेल कादंबरी हेंची मे-जून संचिकेर आयले. तशी हे म्हयन्याक हांगा बेसताना करेक्ट 25 वर्स जाल्ले मैली घालू जाल्ले तशी ते आयले काणी हे वर्साक 25 वर्स जाता प्रथम कादंबरी येवन.
एक कादंबरी बरोवंक जाल्यार तुमकां सब्जेक्ट हँडल जातना स्टार्टाचे ते कॅरेक्टर्स आनी नडे आनी परत चुकचे साथ दिता आसता म्हळ्यार कशी करता तूं प्रिपरेशन आनी प्रकाशन कोणी बरयतलो आमगे दर्शक कोणी आसा ती कोंकणीन बरयता जाल्यार कन्नडान बरयतलो इंग्लिशान बरयता जाल्यार आयकून कोणी इन्स्पिरेशन घेता जाल्यार वय म्हळ्यार आम्ही बरोवचे काल 96 इसवी म्हणटाना पत्रिके मात्र एक मनोरंजनाचे माध्यम जावन आशिल्ले आता वरी मोबाईल नाशिल्ले फेसबुक तसल पुरा कसने ना कसने डिस्ट्रॅक्शन जस्ट कन्नड कसने ना काली पत्रिके मात्र एक मनोरंजनाचे हे आशिल्ले आमकां असल बुक जावका म्हळ्यार आम तेदाना आतां जाल्यार ऑनलायन बुक केल्यार 2 दिसार घरा येता तसल कसने हे नाशिल काला तुलन आमी बरोवचे स्टार्ट केलेले तशी जाताना म्हळ्यार तेदाना पत्रिकेक एक बरयताल्यांचे एक आवरणच विंगड आशिल्ले तेदान एक आमी पुरा सामाजिक कादंबरी वाजून इन्स्पायर जालेले मनीस तेदाना सायसुते उष्णवतराम BL वेणू एंडमुरी वीरेंद्रनाथ हांणी पुरा नांवां दिके तांगेल पुरा धारावाही हॉट केक म्हळ्यार तुमी म्हळ्यार ते पत्रिकेक हुरणाक कसन जावका म्हळ्यार नेक्स्ट वार कसन कुतूहल जावन रक्क तसले एक संचिके तांणी तशें एक्सपर्ट आशिल्ले आमकां पुरा तेंची क्रेज आशिल्ले तेदाना तेंची बरोवन आयिल्ले म्हण सांगून म्हळ्यार ते कालगतीक ते जल्म म्हण सांगून आतांचे रायटर्सांक हांव कसन म्हणचें म्हण जाल्यार आतांचे बरयताल्यांक सवाल मस्त आसा इता म्हळ्यार तुमी एक रिडराक तुमगेले रायटींग एबिलिटींतल्यान तुमी एक ड्रॉ करता म्हण जाल्यार तुमगेले रायटींग एबिलिटी तांणी वर्लड डिस्ट्रॅक्शन तुमगेले फेसबुक की कसन तुका आतां OTT प्लॅटफॉर्म्स असल पुरा TV तसल कार्यक्रमां तुलान सोण तुमगेल बुक हांव कसला घेवन वाजोवच्या बेस्ट का म्हण सांगल्यार तितले तांणी इंट्रस्टींग जावन बरत एक बरत आसा मेन गुण म्हळ्यार वाजून व्हरत आसल एक गुण एक रायटर जाल्यार मेन ते डिफॉल्ट जावन आसका ते कशें येता म्हण सांगल्यार आतां हांव अनुभव तुलान सांगचें हें कसन म्हळ्यार आमी वाजून आसका आनी वाजिता आसका म्हळ्यार ते तुमकां आतां हांव अशी बरोवका म्हण तुमगेलो हात धरून हांव बरोवपाचें जायना बरोवचे गुण तुमगेलो आतां आसल्यार हांव अशी म्हण एक फॉर्मुला टायप तुमकां आमी सांगत तितलेची आतां तुमी वर्लल पत्रिके सादारण जावन कादंबरी बरोवका म्हण सांगल्यार तुमकां एक पत्रिके गमनिसिल्यार एक धारावाही वार कशी आसता म्हण सांग तुमकां एक मिनिमम एक कल्पना आसता स्टार्ट एंड एक संचिके तुलन एक संचिकेक एक कुतूहल आसका आनी तुमकां वाजस ते खंयी ड्रॉप जावचे नज एक वाजत वतना नुतो एक रिगयला वारी अशें नज ते काणी ते कॅरेक्टर बदल जावन सांगता जाल्यार काणी म्हळ्यार कशें म्हळ्यार एक काणींत एक संदर्भ एक पात्र आमी एक घाल म्हण सांगल्यार मागीर तेंची ते कॅरी करून वता तशें गुण आसता म्हळ्यार आमी लेखकाक वरचे न्ही एक आतां हॉर्डीक जाता आसा ताणें एक राबाई म्हणल्या म्हण जाल्यार मागीर ते होरेच वक्कल ते परिस्थिती व्हरता म्हाका रायटरान ते संदर्भार जेवा ते पात्र जेवा कंट्रोल आसना म्हगेल्या इश्टा प्रकार हांव गुंडयल म्हळ्यार काणी पडली ते कोण वाजिता ती तशी म्हळ्यार तुमकां एक मिनिमम एक काणी बरोवका म्हळ्यार एक मानसीक सिद्धता जावका आतां म्हाका एक बरोवचें एक स्पार्क आयलें म्हणटा तक्षण हांव घेवन बरोवचें जायना ते आमी एक झाड माती भितर घालल्यार ते भितरचे घर्शणे कशी जाता माती भितर एक मोळाक येवका जाल्यार ते घर्शणे तुमकां आमगेल्या मनांत आसता ते ಸ್ವಲ್ಪ सोण म्हाका ते म्हाका कसं म्हणटा ती किक्क दिवका ते तूं बरें म्हाका म्हण सांगून ते एक ಒತ್ತಡ एक ते काणी तुमकां ते आयले म्हळ्यार मेन कसं म्हळ्यार रायटराक बरवणीके खुशी जालें म्हण जाल्यार ओदूक खंडीतय ते इश्ट पावता एक ब्रेक घेया कोंकणी भाशेन हे कार्यक्रम आमच्या मध्ये आसा कोंकणी मनीस कन्नड कादंबरीकार विवेकानंद कामत कादंबरी या कोंकणी तुमी कादंबरी या खंयची एक बरोवची जाल्यार साहित्य कशें आसूं जाय म्हणल्या विशयान तुमकां एक पक्का माहिती दिवच्याक तो हांगासर आसा राव आमचे सगळ्या पळया बी कोंकणी भाशेन एकत्र एक ब्रेक काड स्वागत बघा कोंकणी भाशेन नेकेत्र विवेकानंद कामत 25 वर्सां कादंबरी बरयल्यात सिल्वर जुबली आचरण करता आसा तितले मात न्ही 50 वयर चडीत कादंबरी तितले मात न्ही ताच्या कादंबऱ्यो नेमाळ्यांनी कन्नड नेमाळ्यांनी
आज सलच्यो कादंबरी जावन तो बरयता परिचिताची अज्ञाता भोव उंचली एक कादंबरी सामाजीक कादंबरी बरयता तितले मात न्ही तुमकां कळयता पुत्रा कामेश्टी म्हळ्यार कादंबरी कळयता सो बुरो चरको भुरगो जायचे म्हणून एक व्हड यागा करचो न्ही यागा करचो आनीक चेडूं जाल्यार ताका गत ना मागीर चेडो जायचे म्हणून हें करचें पूण आतांचे टोकनंत वुमन एम्पावरमेंट तशें पुत्री कामेश्टी म्हणून थोडे कादंबरी बरयल्या सांगा तुमी कादंबरी कशी बरोवची म्हणल्या विशयांत तें टोकन कसो काडून घेवचो म्हणल्यार वय खंयचे म्हळ्यार आमी सामाजीक आतां आमी समाजांत आशिल्ले देखून आमी समाजाचे नित्य चलचित आसले सुद्दी माध्यम आमी एक लेखकाला एक मेन क्वॉलिफिकेशन कसं नाही म्हणून हे बरोवचे लक्षण नाही एक ऑब्जर्वेशन आनी एक भितर घेवचेच आसले एक आमकां ज्ञान जेवकात समाज आमकां एक परीक्षात्मक एक दृष्टिकोन जेवका समाजा तुलन आमकां काणी आमगेले घरा भितर अंतू मेळना समाजा तुलन मेळचे बदल जावन कल्पने पशी वास्तव म्हणजे आनी भिकर जावन आसता म्हूण सांगून एक उतर आसता तशी नित्य चलचे आमकां खंय खंयचे पळयल्यार काणयो मेळटात आमकां सोदूच आसले एक सोसायटीन कॅरेक्टर भोंवता आसता ती आमी एक कादंबरी म्हणून सांगलो एक वार गटल्यान की म्हयनो गटल्यान चलत आसले एक विशय जल देखून कादंबरी बरो काणी एक शॉर्ट स्टोरी जाल्यार हंग बरोवन हंग एंड केले म्हण ती एक घटने जाल्यार पुर जाता एक पीस एक इन्सिडेंट हंगाची स्टार्ट जाल्यार हंगाची कन्क्लुजन जावन गेल कादंबरीक तशें न्हय म्हळ्यार वारान घटल्यान एक रिडर्सांक धोरण घेवन वता आसले एक गुण जावका पण आमगेले कॅनवस घेतना व्हेरी शॉर्ट कॅनवस घेतला जायना कादंबरी म्हणटा ताजे हरव म्हणटात कन्नडांत ते कॅनवस ಸ್ವಲ್ಪ हॉट जावक एक आतां आमी सिनेमा कशे 1.5 घंटे बसून पळत आसले तशीच कादंबरी एक हॉट कॅनवस घेतल्यार आमी स्टार्ट खंयचे इन्सिडेंटान घेतले आमकां उद्देशीत अंत्य कसन जावका हाजे मध्यें तूं आमी थोडे 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 एक नई म्हणून नाही वय एक नई वळण घेवन हंग गम्य आसा हंग एंड सागर एंड पुढे निर्धार करकागी ಕೆಲವು ಪಂತ आम्ही स्टार्ट करताना एंड निर्धार कोर नसता ती ज्याला बरयता ते आमकां कितले मट्टा बरसून व्हरता म्हळ्यार चेंज जाल्ले चान्सेस उत्तर आनी दक्षिण वय तशें जाता ಕೆಲವು पण जाता हाजे पाशी हे ब्युटिफूल एंड आसना म्हण बरयत म्हणटाना हांव म्हणला वरी कॅरेक्टर जेव्हा घटने वयरी लेखक स्वतंत्र कळून घेता तेंची हो बरोसन हात दवरून बरोसन व्हरता रायटराले तशें आमी लॉस्ट एक्चुअली आमी ते कॅरेक्टर फायंड करता रायटर वील लॉस्ट हिमसेल्फ आमी घरांतू आमगेले एक पात्र जाता आसता आमगेल्या मनांतू आमी अनेक घराचे पात्र आमी मनांत दवरून घेवन जीवन करता आसता ती अंटील इट फिनिश्ड वी आर रायटर्स वील लॉस्ट देमसेल्फ तुमी आतां कादंबरी बरोवचे म्हळ्यार मुस्त जाणां करता अशें म्हळ्यार बूक बरोवचें तुमी नेमाळ्या आनीक म्हयन्याळ्या पेपराक कंतू धारावाही बरोवचे तांच्या मते फरक कितें फरक म्हूण सांगून कांय ना आतां पत्रिकेक बरयता म्हणटाना आमी एक रायटराक एक स्वंत खोशयेची एक बरवणी घे म्हण आसता एक आत्मतृप्ती दिवता आसले रायटिंगा म्हण सांगून ताका खूश जावता आसले ते एक विंगड आमी पत्रिकेक मनान दवरून घेवन बरयताना आमी एक सर्क्युलेशन आमी एक रिडर्स डिमांड आता तुम्ही सुधात असल्याक तरंगात असल्याक यू आर द प्राईम रायटर मस्त बनता मंगळा मयुरा खंयची तरी तुमकां ते सुद्दाक बरोवचें म्हळ्यार लायफांत मुस्त कादंबरीकाराक सुद्दांत आपणाची कादंबरी वारा येवचे म्हळ्यार इट्स अ ड्रीम खंडीत ते लेखान हांव लकी म्हणटा म्हळ्यार सुदांत 4 धारावाही आयले हे अज्ञाता तांणी एक वार भितर घेवन पब्लीश करूंक स्टार्ट केलाय ते कशी म्हण सांगला रे एक पत्रिकेक एक मौल्य म्हण सांगून आसता एक रिडरशीप सुद्दां ಸ್ವಲ್ಪ बुद्धिजीवी पत्रिके म्हळ्यार ಸ್ವಲ್ಪ हाय प्रोफायल रिडर म्हळ्यार एक सान चौकी जाल्यार विंचून दाखोत आसले रिडर्स एक तसले सोदिताले आनी टेक्निकॅलिटी काही मिस्टेक जाली सोशियली कितले म्हणटा म्हळ्यार कोणकी एक रायटरान विंगड भाशेचे एक येळे घेवन बरयला समेत खंयची कितले 25-30 वर्सां फुडें कादंबरी ताजे येळे घेवन कन्नडांत कोणकी एक बरयले ते समेत तांणी हाडून तांकां ब्लॅक लिस्ट तसले म्हळ्यार तितले सूक्ष्म रिडर्स आसले देखून ते तुमकां कॉन्सेप्ट दिता की ना मंगळा तांणी ते केल्ला आमकां 2 हे दूरदार्य तीरा काणी तांणी आमकां सह नट नटियरा बदुकू बवणे ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯಿರಿ म्हूण सांगून आमकां आपोवन एक कॉन्सेप्ट दिवन
एक आमकां 500 रायटर्स आपण त्यांनी दिला दुड्डू सोड दिवची म्हणून तशें म्हळ्यार कॉन्सेप्ट त्यांनी म्हळ्यार दुसऱ्या कल्पनेक कशी म्हळ्यार एक टेलर आनी दुसऱ्या लांगाक आमी शिवून घालप आमकां ते हे जावन बरयला री ते आनीक आमी ब्युटी चड जाता म्हळ्यार ते आमगेले पोटा जलाल चढावर तशें कोणाल की हाणू आमी तशी घालावरे जाता जाल्यार आमी आमकां दिसील काणीक आमी सब्जेक्ट ते बरयला री ताजे चंदाय चड जाता म्हणून आतां वारा बरोवच्या कादंबरीक तुमी कशे गॅप दवरका कितली शब्द बरोवका ते प्रकार म्हळ्यार तेंचे आमी खंयचे पत्रिकेक बरयता ती म्हण लेखल्यार एक पत्रिके तितलो पेज आसा म्हण तांणी दवर नासतात आतां मंगळान ಸ್ವಲ್ಪ सान सुद्धा म्हणटा तांणी प्रिंटेड 8 पेज दवरले म्हळ्यार आमकां सदां 2800 to 3000 वर्ड्स एक संचिकेर खाता म्हळ्यार सुदांत एक धारवाही येवचे तांणी चड पेजस घालतात तरंगान तूं 2 की 3 सिरियल येता 2 येता कितके आतां तशें म्हणटाना ते आमी पळयतना एक सादारण एक अंदाज हें केलें म्हळ्यार बरयतना हांव कशें करता एक एपिसोड बरयलो म्हळ्यार हांगा स्टार्ट केला री मेगेल्ले हें हांगा एक इम्पॉर्टंट घडटा री म्हळ्यार नेक्स्ट वार कसन जाल्लें म्हणून रिडरान राखूत आसले संदर्भ मागीर आतां एपिसोड बरयतना प्लॅन कोर मागीर बरोवचें बसता मागीर ते आमगे नडवळीके एका बुकार बरोवंक जाता तुगे फूड एलिमेंटरी लेवलार बरोवचें आशिल्लें आतां हात बेसिल देखून तशी हें करता प्रॅक्टीस करतना दॅट इज बाय आमकां म्हळ्यार ते हिडीत येवंक जाल्यार मस्त आतां म्हाका आतां हांव तुमी म्हाका आपोवनाक बेसके जाल्यार 25 वर्स जावंक जालें म्हाका म्हणटा तितले आमकां ओवर ए नाईट खंयचेय सिद्धी जायना श्रम जावका परिश्रम जावका म्हळ्यार आतां तूं आत्तां बरयताले सवाल आतां म्हळ्यार मस्त आसता जनरल मेमोरी व्हेरी शॉर्ट आतां तुमी लायमलायटार ना म्हण जाल्यार जन विसरतात आतां फेसबुकार काल जाल्यार तुमी कितले लायक्स कितले कॉमेंट्स हे काल रे आमी राबिल तेन्ना आमी बरवणीक एक आमी तांकां तांडून हाडका म्हण जाल्यार रायटर एक मस्त ताका हें आसा आनी हांव बरोवन आयला तुमी मेगेल बरयलेले हांव मस्त सान म्हळ्यार एक 20 इयर्सार मेगेल फर्स्ट नॉवेल येवन गेले 20 इयर्स तुमकां एज जाता तेदांचे सब्जेक्ट आनी आतां अज्ञाताचे सब्जेक्ट रात्री पल्ले व्यत्यास आसा म्हळ्यार एज फॅक्टर मॅच्युरिटी फॅक्टर आनी आमी कशी बरोवन ते येवचे अनुभव हाडी रागा जाल्ला एक ब्रेक घेऊया कोंकणी भाषेन नेकेथ्रम कार्यक्रमाचा आमच्या मध्ये असा विवेकानंद कामत 3 सेक्शन जाल्यांत आता कडेच्या सेक्शनांत इम्पॉर्टंट थोडे क्लू कादंबरी या कितें बरयतल्याक दिते आसा राव आमचे सगळ्या पळावी पण कोंकणी भाशेन नेकेथ्रम एक ब्रेक काडून घेता कोंकणी भाषेतली नेकेथ्रम कार्यक्रमाचा आमच्या मध्ये असा विवेकानंद कामत 57 कादंबरी बरयल्यात कन्नड कादंबरी कोंकणी मनशान बरयल्यात आनी ताचे नेमाळ्यांनी सुद्धा तरंगात असल्या नेमाळ्यांनी जाय तितले हप्त्याक येवच्यो कादंबरी ताणें बरयल्यात तितले मात न्ही 25 वर्सां जालीं ताणें बरोवंक धरन आनी हे सेलिब्रेशन आमी बिफोरान हांगा करता तसो अभिनंदन पाटील तसो ताका हांगा आपयला सांगा मुखार सरून कितें कोणी एकलो नवो बरयणार स्टार्ट करता जाल्यार कितें ताणें स्टार्ट करचें आतां वॉट्सॅपाचो टायम तुमकां कोत आसा काणयो एडिटर नात सेल्फ एडिटर बरयलें पुस्तक गेलें ताका हें आयलें त्या सॅटिस्फॅक्शन ना पूण तुमचें काम तें स्टँडर्डायजेशन करून करचें जाल्यार कोणें एकल्यान डेडिकेशन कशें करचें खंडीत एक म्हळ्यार वाजून ते एक इन्स्पिरेशन आनी एक कशी बरो येता म्हणजे एक ज्ञान एक आमी कशी एक प्रेजेंट कर येता म्हण सांगून इता म्हळ्यार प्रेजेंट आतां पद म्हण आमी प्रेजेंट केला बरयल्यार प्रेजेंट करूं जायना वाजूनूच अर्थ करून घेवका अंडरस्टँडींग एक रायटींग आमी कशी प्रेजेंट करता कशी आतां तुमी इतलें चंद संदर्शन करता स्टार्टींग तूं ल्हान आमगेले घेवन आतां कशी प्रेजेंट तशीच बरवणी घेवची कसन एक इन्सिडेंट मागीर ताजे कॉन्सिक्वेन्सीस कसन जाल्ले
मागीर एक कन्क्लुजन एक काणी म्हळ्यार कशें खंयकी एक स्टार्ट जालें तद निमित्त सुत्तमुत्त कॅरेक्टर कसं परिणाम जाल्ले मागीर कशी ते काणी एंड जाल्ले म्हूण हे एक कॅनवस घेवन ताणें आतां होड बरो कामण जाल्यार होडचे कॅनवस घेवन सान जाल्यार सान हे विशय तिन्नीचे स्टार्ट परिणाम एंड हे प्रेजेंट करचे शैली आसना ते वाजून घेवन ते सिद्धी करून घेवका आनी कशें म्हण आतां बरयता बरयताची आतां तांकां तांगेले चूक कळटा म्हळ्यार सेल्फ एनालायजेशन एक जावका बरयलेलें एक हें म्हण आतां कशी म्हण सांगल्यार बरयला लायक असं म्हण आमीच लेखचे न्हय एक एसेसमेंट आसता एक कशें म्हण सांग पत्रिके तांकां आमी पेटयलें म्हण जाल्यार ते अर्ह आसवे एक इतले व्हड लक्ष गटले सर्क्युलेशन जावचे पत्रिकेन तूं अर्ह आस म्हण जाल्यार खंडीतय ते येता एक गुणमट्टा एक लायक सब्जेक्ट ते पुरं जावका जाता हे पुरं मानदंड एक तुम्ही कसं म्हणता म्हळ्यार पुढे इंटेलेक्च्युअल क्वोशंट म्हणतात IQ आता अडॅप्टेबिलिटी क्वोशंट आतांच्या परिस्थितीक अडॅप्टेबिलिटी वेदर प्रति एक पक्षी प्राणी पुरा विंगड विंगड ऋतुमान कशी एडॉप्ट करून घेतात आता आम्ही कालमान तक्क जावन आम्ही ते अळवडसून घेवक आम्ही अपडेट जानी म्हण जाल्यार आम्ही खंयकी 25 वर्सां मागची असतात ते एक एडॉप्टेबिलिटी जावका इथं म्हळ्यार आतां तेदान हांव फस्ट बरयला काणी आतां खंयी चलना तेन्ना तुमी हे फोन तेदान काली बरोवन राखचे आशिल्ले वर्सान घातले येते की म्हण सांग कवर मागशे आयले म्हळ्यार रिजेक्ट जालें म्हण लायक कार्ड येयले म्हण जाल्यार सिलेक्ट आयले म्हण वय कळसांत आमगेले एक रोड ते पोस्टमॅनान एक मैली दूर येताना आमी कोण राखचे थंय येता कवर की म्हण दाटून गेले कार्ड जालें म्हळ्यार नांच आशिल्ले यमो उणे म्हळ्यार एक बरवणीकेंत दुड्डू करका म्हण सांगून हंतू बरोच जायना हे कसं म्हळ्यार एक आत्मतृप्तीक एक जावत आसलें हें बरवणी तुमकां मनाक एक मनाक खूश जावत आसलें एक जावका ना आतां आमकां मनाक खंयचे निमित्त एक हॉबी आसता हें एक रायटिंग एक आमगेल मना एक आत्माक एक खुशी जावत आसलें विवेकानंद कामत मामू तुमच्या ह्या आत्मतृप्ती वरवीं तुमगेल कुटुंब तृप्ती कशी आसा कुटुंब तृप्ती आस लायक जावन म्हगेल बायल हांगाची मंगळूरची चित्रा म्हण सांग मल्ल्या म्हण सांग चित्रा मल्ल्या आमगेल ऑलरेडी जावन 15 वर्स जाल्ले सो नथिंग टू वरी तुमचे कादंबरी भितर आसता आस खंडीत फर्स्ट क्रिटिक तीची सब्जेक्ट सांगताना फर्स्ट म्हणटा ते नाका ते तांता इल्ला ते तांता इल्ला हंता इल्ला म्हण सांग हार्ड क्रिटिक ते मुशनारीक सांगून ते जावका एक्चुअली म्हण सांगतना म्हळ्यार दुसरे दृश्टीकोन आमी बरोच आमगेर लागना ना आतां विंगड जाणां वाजूच्या दिता म्हणटाना दुसरे ओपिनियन आमी घेवपाची जाता एक हे तुमी कसं तरी कादंबऱ्यांत वेरिएशन केले नंतर हांगा मीठ मिरसांग वेरिएशन जावची तशी ना प्रति संचिके आयले इश्ट पावन वाजयता नाही तांकां इश्ट नासल्या कोणाकल्या जीव मारल्यार या सुसायड केल्यार वय ते म्हणून आसता हांगा मीठ मिरसांग चेड जावची काय ते समजाय न्ही म्हण कितली चेडू आसा दोग एक मलगड प्रथम कामत म्हण सांगून कॅनरा CBSE 10th अवंदू आनी एक दकलो आदर्श कामत म्हण तो 3rd स्टँडर्डांत आसा दोनी चल्ले पुत्री कामेश्टी तुमगेल पुत्री कामेश्टी विशयांत एक मिनिट सांगून सोडा पुत्री कामेश्टी पुत्र कामेश्टी सगळ्यांक गोत आशिल्लो विशय पुत्री कामेश्टी म्हाका ते टायटलची म्हाका स्पार्क जाल्ले विमेन एम्पावरमेंटाचे काल आतां म्हळ्यार दोगांय समान म्हणटा आसले आतां आमी पळयल्यार पुरा समाजाच्या पुरा स्तरांत आमगेले गव्हर्मेंट धरलेले प्रत्येक हर एक आमी आतां डिपार्टमेंटांतू बायल मनशे तितलेची 50-50 आसा ती म्हळ्यार आमी एक 51-49 खंडीत इथं म्हळ्यार तांगेल स्ट्रेंथ तेदान म्हळ्यार तेदांचे एक व्यवस्थाची एक घरा भितर तांकां बांदून दवरता आसली वेवस्था आशिल्ली आतां ओपन अप जाला समाज फुल्ल तशें जावन ते वुमेन एम्पावरमेंटा बग्गे तेदांचे तुलान स्टार्ट जाल्ले एंड म्हळ्यार आतांच्या कालाचे हक्क येवन समाजान तूं मुख्य वाहिनी दलमनशे तितलेची बायलमनशे स्ट्रॉंग जावन आसा ती म्हणून एक इन्स्पिरेशनल अंबेडकराले प्रिंसिपल ऑल आर इक्वल खंडीत एवरी वुमन इज इक्वल इक्वालिटी बिफोर लॉ इक्वल प्रोटेक्शन बिफोर लॉ तशी ते मस्त नांव ते एक विशय मस्त नांव पावले तशें जालें पुत्रका न्ही तुमी ते सब्जेक्ट कशें केले ते
ते केलं पण सब्जेक्ट इश्ट जावन मागीर आमी टायटल दवरता हे पुत्र म्हणटा म्हाका पुत्रिका इश्टीची म्हाका टायटल फर्स्ट इश्ट जाल्ले हे एक मम्मी एक खुशी जाली हय खंडीत खुशी म्हळ्यार ही प्रती पंत पुत्रिका इश्टी बरयतना पुत्रिका इश्टी जोर हे आशिल्ले आतां ते 3 वर्स जाल बरोवन आतां अज्ञाता सो इट पास ऑन मुखार वता आनी एक सब्जेक्ट तशें आतां हें ಸ್ವಲ್ಪ तेदांचे हवा ಸ್ವಲ್ಪ आत्मा फ्युचर कितें तुमचें फ्युचर म्हूण कसं न्ही ना कुटुंब चलवण जाता की बरयतल्याक या तुमचें फ्युचर कितें आतां तुमकां एक नियरली 45 नियर 50 ओके नाही म्हळ्यार म्हाका हांव कन्स्ट्रक्शन फिल्डांतू आसा म्हळ्यार फिल्म आनी प्रकार तुमी ट्राय करतात फिल्म एक 2-3 हाक बरयला किरुचित्र सिनेमाक बरयलेलो आसा जाल्यार आमी हांगा मंगळूर आशिल्ले देखून आमकां ते थंय वचून बरत आसले अवकाश म्हळ्यार थंय मस्त 1000 गटल्यान आशिल्ले देखून हांगा तुलान होर न्हू तांकां पुरोपणाक आनी डायरेक्टर सांगता पासून ते करेक्शन जावं तांणी एक थंय बसका म्हण एक्सपेक्ट करता ते आमगेले जिवन निर्वहणे आमकां ताका अवकाश दिना तशें जावन पत्रिके आनी बरवणीगे म्हाका म्हळ्यार हें बरोवपाची म्हण सांगून म्हाका कांय हें ना म्हळ्यार म्हाका खूश आतां ते हंत पुरा दांटून आयला जाल्यार देखून म्हाका आत्मतृप्ती दिवता आसले काणी मात्र हांव बरयता म्हण गॅप घेवन हांव ಸ್ವಲ್ಪ गुणमट्टाचें मौल्ययुक्त काणी बरोवका म्हण सांगून लेखून हांव आतां ते स्पीड उणी करून गुणमट्टाचें मात्र बरोवका म्हण लेखला पत्रिके अशें तितले काळ पत्रिकेक बरयता म्हणजे मेळ्ळाल बरवणीगेचे अवकाश घेता आसता सोणा तशें देव बरें करूं विवेकानंद कामत तुमी हांगा आयल्यात 25 वर्सां आमकां हांगा सेलिब्रेशन करूं अवकाश दिले 57 कादंबरी बरयल्यात कन्नडाचे एक एमिनेंट एक पक्का एक स्टँडर्ड कादंबरीकार तुमी तुमकां आनिकी चड कादंबरी बरोवंक तो आमी पातयेवच्यो देव तुमकां आशिर्वाद दिवं आमची पुरा मागणी तुमच्या संगता येवचे बरी जावं म्हणून मागून V4 न्यूज कोंकणी भाशेंत लेखितले ह्या कार्यक्रमांत तुमकां अभिनंदन पठयता तुमकां देव बरें करता म्हाका आपूण म्हगेले अनिसिके तुमगेलो शेअर करूंक अवकाश दिला तुमकां आनी V4 मिडियाच्यांक प्लस हांगाशे पुरा समस्त सिब्बंदितांकां म्हगेलो प्रितीपूर्वक धन्यवाद सांगता धन्यवाद देव बरें करूं कोंकणी भाशेंत लेखितले ह्या कार्यक्रमाचो आमचे पदवी आसा विवेकानंद कामत ह्या हप्त्यांत तुमकां पळयलें हर एक हप्त्यांत हांव येता कोंकणी भाशेंत लेखितरां एक नवेच विशय नवो मनीस नवे चिंता वाडून येता तुमी आमच्या सांगता हर एक पट रावतात तुमकां देव बरें म्हणटा मुखल्या हप्त्यात मुखल्या बरें आसतना परत मेळया म्हणून हांव रेमंड डिकुनाता कडेन देव बरें म्हणटा नमस्कार